प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा. ताचे थाय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो सोबीत देव आसा. हर एका दिसा आमकां देव लागता आनी हर एका दिसा आमकां देव जाय, कित्याक तो आमची सुरवात आसा आनी तो आमचो शेवट आसा. ते देवाक आयज आमी दिनवासूया. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. या वेळार आमचे दोनूय हात उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वासुया. लेगो ब्राझीन त्रमासो ब्रहीन अमारा हिराबा सेकेत्र लांदे लेगा बाशांता रमासो ब्रहीन अमारा हिराबा लेगो बाशांता रमासी हित्र लांदे. हालेलुया. पया सर्वेस्पराचो आत्मा आमचे वयर आसा आनी ताणें आमकां अभिषेक केला. आपल्या आत्म्यान ताणें आमकां भरल्यान. ओबो शेखेरे बेरेबे शबा रहीन अमारा हा लेगो ब्राझीन त्रमासो ब्रहीन अमारा हिराबा सेकेत्र लांदे. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती करूंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देव सामर्थ्यशाली आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. जुआंचो पयलो अवेस्वर आनी पयली वळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 1:1. आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्दूच देव जावन आसलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही एक लायन कितकी म्हत्वाची आनी कितकी इम्पॉर्टंट आसा. आरंभाक म्हटल्यार सगळे रचचे आदी कितें आसलें म्हणटा, शब्द आसलो आनी तो शब्द खंय आसलो, देवा सवे आसलो आनी शब्दूच देव जावन आसलो. पळयात तीन आमकां गुपीत वस्तू ह्या जागेर सजमतात. पयलें म्हटल्यार आरंभाक शब्द आसलो आनी तो शब्द देवा सवे आसलो आनी तो शब्दूच देव आसलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्यो शब्द, आतां ह्यो शब्द म्हटल्यार कितें, देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर म्हटल्यारूच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. तो आरंभाचे आदी पासून आसलो आनी तो खंय आसलो, तो देवा सवे आसलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तोच देव आसलो. आयज आमी देवा जेजू क्रिस्ताक आमी सोदूंक भोंवता. जायत्या जाग्यांचेर आमी वयता. म्हणटा कोण म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त हूंय आसा, थंय आसा, ह्या वस्तून आसा, त्या वस्तून आसा. पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, ह्यो शब्द हे देवाचें उतरूच देव जावन आसा. हे देवाचें उतरूच स्वामी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आयची पवित्र उतरां तूं वाचताय, जे पवित्र पुस्तक तुवें हातान दवरलाय, ते एक एक उतारूच म्हटल्यार जिवो जेजू क्रिस्त. कित्याक तें उतर जिवें आसा आनी तो जिवो जेजू क्रिस्त ज्या वेळार तूं वाचताय, तूं स्विकारताय, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, तुज्या जिवितान एक वेगळो अनुभव तूं करताय. आयज आमकां देवाक खंय थंय सोदूची गरज ना. तो तुज्या लागीं आसा, तुज्या सांगाता आसा. हे देवाचें उतरूच आमचो देव आसा. हे देवाचें उतरूच स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आनी ते सामर्थ्यशाली रितीन आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान काम करता. पळयात मोगाच्या भाव भयणान, दुसरी ओळ सांगता, सुरवातेक तो देवा सवे आसलो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे आयलेले कांयच ना. पळयात, सुरवातेक पासून तो देवा सवे आसलो आनी सगळ्यो वस्तू खंय ताचे वरवीं रचून आयल्यात आनी ताचे विणे रचून आयलेले अशें कांयच ना. आयज ह्या संवसारान आसा ती हर एक वस्तू, जावं ती ल्हान जावं ती व्हड, हर एक मनीस ह्यो आमच्या देवा वरवीं रचून आयला. हे सगळें आसा ते देवाचें आसा आनी देवाच्या हातान आसा. आनी पळयात, जर आमी त्या देवाक घेवन चलता, त्या देवाची भक्ती करता जाल्यार तो देव आमचे भितर आसा. आयज ताका आमकां दुसऱ्या जागेर सोदूची गरज ना. तो आमचे भितर आसा आनी हें सत आसा. ताचे वरवींच आमी रचून आयल्या. आमची कुटुंबां, आमचे सगळे ग्रेस काय आमची घरां, सगळें देवा वरवीं रचून आयला. देवा वरवीं रचून आयल्या. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ताका वाखाणुया, कित्याक तो बरो आसा, कित्याक तो बरो आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. खुशाल काय नाही.
आजच्या दिसाची जुगार गा देऊया चोल्या ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चोल्या ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चल 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 ताच्या उजवाडात चोल्या ताच्या उजवाडात हालेलुया सोडून दिसू देला जेजू आयला सोडवून डार जेजू आयला दिसू देला सोडून दिसू देला जेजू आयला सोडवून डार जेजू आयला जेजू आयला उजवाड आयला स्वर्गीचो उजवाड आयला जेजू आयला उजवाड घेवन जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया
शांतारामासे रे रे रे. for your love. तुझ्या मोगापासून माझे देव तू वाखाणली सदा सदा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाची उतर आमकां जे वेळार सजमता ते वेळार आमी सेम रावना आमचें जिवीत बदलता, आमचे उतरां बदलतात, आमच्यो करण्यो बदलतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ज्या वेळार देव आमच्या जिवितान कार्य करता त्या वेळार तो आमचें जिवीत बदलता, तशेंच आमचे जे जिवितांतले जे वायट स्वभाव आसात ते पासून बदलता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचे जे देवाचे उतर आसा ते उतर आमी सारके पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 9 आनी थंय म्हणटा माथेवाचें आपोवणें. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात. आनी थंयलो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसल्ल्या माथेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हटलें म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो.
तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना साबार दंड वसूलकार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजूक आनी ताची शिस्सां बराबर जेवताना ते तांणी बसलेले पळयली. हें पळोवन फारिशांनी ताका शिसा म्हटलें, दंड वसूलकार आनी वायटाव्या बरी तो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून ताका जबाब दिलो, बरें आशिल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक वैजाची करात. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बली न्हय, म्हाका दया जाय. दुबावावणी सवगुण्यावणी न्हय पूण अगुण्या आपोवंक हांव आयला. प्रेज द लॉर्ड. सो एक जेजू क्रिस्तान सांगलेली एक आमकां वस्तू ही लक्षांत येता. तो म्हटल्यार एक पावट जेजू मांडवीर बसलेले, म्हटल्यार जे जकांत आसा मांडवी आसता ती बसलेले एका मातेव नांवाच्या मनशाक आपयता आनी मातेव नांवाच्या मनशाक देखता आनी तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान. ओके, सो आयज जर पळोवंक गेल्यार जर आमी ह्या चॅप्टराचेर नजर मारता जाल्यार तर तुमी चिंतून पळयात, जेजूक आनीक कोणूच मेळोंक ना. जेजूक आनीक कोण मेळोंक ना वा आनीक तेच्या परस बरो कोण थंय ना. जायते जाण बरे आसतले न्हू. ज्या वेळार जेजू थंयसून पासार जातालो जायते जाण थंय बरे आसतले, जायते जाण. ओके, पूण जेजून मातेवाक कित्याक सांगलें म्हज्या फाटल्यान? हें खूब म्हत्वाचें आसा. कित्याक पळयात, जायते पावटी आमी वाचता पूण तेजो अर्थ खबर आमकां नासता. जायते पावट आमी सोदता पूण आमकां तें मेळना. पूण पवित्र आत्मा ज्या वेळार तुमच्या जिवितान कार्य करता ते शब्द, ती उतरां थंय कितें घडलां तें आमकां एक्झॅक्टली तशेंच मेळटा. आमेन. कित्याक त्या टायमारूय पवित्र आत्मा आसलो आनी ह्या टायमारूय पवित्र आत्मा आसा. आमेन. पळयात थंय कितें म्हणटा, आनी थंयचो चलत येताना जेजून मांडवीर बसयल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हटलें म्हज्या फाटल्यान ये, आनी तो उठोन तेच्या फाटल्यान येयलो. आमेन. पळयात, हांव तेंच सांगपाचो प्रयत्न करता, कितें तर जेजूक आनीक कोण कित्याक मेळना? मातेवा परस आनीक जायते थंय मनीस आसले पूण जेजून मातेवाकूच कित्याक आपयला? पळयात, आयज होच प्रश्न तुमी तुमच्या लायफाक विचारला. ह्या संवसारांत इतली जायती मनशां आसली पूण इतल्या जायत्या मनशांसून देवान म्हाकाच कित्याक आपयला? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचें जिवीतूय न्हू बाबा एका मातेव म्हणटल्या मनशा भाशेन आसा. आमेन. आमी खंयच्या तरी एका जागेचेर आसल्या, आमचें जिवीतूय एक वायट जिवीत आसलें. आमी खंयच्या जागेचेर खंयच्या नाकेचेर बसून अशेंच उबे आसता आनी एक अचानक वेळ येयलो आनी जेजून म्हटलें, कम फॉलो मी, ये म्हज्या फाटल्यान ये. आमेन. आनी आमी तेच्या फाटल्यान गेल्या. ओके, आतां संवसाराक ती मुर्खतेची गजाल दिसता पूण देवाच्या नजरेन ती सगळ्यांत बरी वस्त आसा. आमेन. पळय, ज्या वेळार तुमी तुमच्या जिवितान सगळें सोडलें आनी देवा फाटल्यान गेले त्या वेळार लोकांनी तुका मूर्ख म्हटलें, पूण ज्या वेळार तुवें सगळें सोडूंक नासलें आनी लोकांच्या फाटल्यान असलें त्या वेळार लोकांनी तुका शाणें आनी बरें म्हटलें. आमेन. होच फरक आसा संवसारामध्ये आणि स्पिरिच्युअली आत्मिक जिवितामध्ये. ज्या वेळार तू संवसारामध्ये असताय वा संवसारामध्ये तू जियेताय सगळीं जाणां तुका बरें तें सांगतली, कित्याक ती सगळीं जाणां आत्मीक ज्ञान आसा, ती शारिरीक आसा. पूण ज्या वेळार तूं आत्मीक जिवितान भितर सरताय त्या वेळार सगळीं जाणां तुका वायट म्हणटली, कित्याक तूं संवसारीक ना आसाय तर तूं आत्मीक आसाय. आमेन. पळयात, तुमच्या जिवितान एक जेजू ख्रिस्त पवित्र आत्मा तुमकां संवसारी वस्तूंसून आत्मीक वस्तून हाडटा. हेचो अर्थ आसा तेणी तुमकां एका वेगळ्या जागे वरसून एका अशा जागेर हाडला त्या जागेर तो सदांकाळ आसा. आमेन. पळयात, आयज जर पळयलें जाल्यार जेजू क्रिस्तांक मातेवाक आपयलें, बश्टेच ताका आपोवंक ना पूण तो तेच्या घरा कडेन जेवणाक बसला. तो तेच्या घरा कडेन जेवणाक बसला. सो हेचो अर्थ ह्यो आसा, जेजू ख्रिस्त ज्या वेळार तुमकां आपयता तो फकत तुमकां आपयना ना पूण तुमचे सांगाताक तो सहभागिता करता. तुमच्या जेवणान खाण्यान तो सदांकाळ तुमच्या सांगाताक रावता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. समजून घ्या, जेजू क्रिस्त ज्या वेळार तुमकां आपयता आनी तुमी जेजू क्रिस्ता फाटल्यान चलता त्या वेळार तुमी जेजू क्रिस्ताची जबाबदारी जातात. आमेन. जेजू क्रिस्ताची जबाबदारी. आणि ज्या वेळार तुम्ही जेजू क्रिस्ताची जबाबदारी जाल्या त्या वेळार आता तुमकां कांय करूची गरज ना, कित्याक जो कोण आसा तो सामर्थ्यशाली देव जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत घडयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तसो पयलो जाल्यार बायबल सांगता ते दंड वसूलकार आनी वायट स्वभावाचे मनीस जेजू आनी शिसा बरोबर बसून जेयताले. पळयात, माथेवा सांगतात जे त्याचे फ्रेंड असले ते सगळे वाईट असले. आमेन. समजून घ्या. मॅथ्यूवा सांगतात जे त्याचे फ्रेंड असले ते सगळे वाईट असले, त्याच्यातला एकूय बरो नसलो. पण यात आमच्या जिवितानूय भाशेन अशेंच असले. आमच्या जिवितान जे पयले आमचे इश्ट असले ते सगळे वाईट असले. आमचे पयल्यो ज्यो संवयी असल्यो त्यो वायट असल्यो. तूं तुज्या सांगाताक ज्या वेळार तूं तेंच्या सांगाताक रावता तेंच्या सांगाताक तुमी बऱ्यो संवयी हाडूंक शकना ना, वायटूच संवयी हाडटा. सो मॅथ्यू जेंच्या सांगाताक आसलो ते सगळे वायट असले. आनी ते मॅथ्यू गेले उपरांत समजून घ्यात, मॅथ्यू एक फामाद मनीस असलो त्या टायमार. आनी मॅथ्यू गेले उपरांत जे वायटावे असले तेच्या सांगाताक असले ते तेच्या सांगाताक बसलेले मांडवेचेर ते पासून तेच्या सांगाताक येयले आनी जेजू ते सगळे वांगडा जेवंक बसलो. जेजून आपयलेलो मॅथ्यूवाक. पूण हांव म्हणटा जेजून आपयलेलो, पवित्र पुस्तक सांगता जेजून आपयलो मॅथ्यूवाक हें फक्त एक दिश्टी पडटा. पूण पवित्र आत्मा दाखयता जेजून फक्त मॅथ्यूवाक आपोवंक नासले तर जेजून मॅथ्यूवा सांगाताक जितले जाण आसले तेंकांय आपयलेले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय समजून घ्या, ज्या वेळार तुका देव आपयता तूं फकत एकलो कारण नाय. जायतीं जाणां म्हटल्यार तुका आपयला तूं एकलो कारण ना. तूं एकलो कारण नाय. तुज्या सांगाताक जे आसात तेंचे पासून तुज्या जिविता वरवीं कारण जावन आसात. आमेन. आयज जर देवान तुका आपयला जाल्यार तुज्या एकल्या पासून आपोवंक ना, तुवें तुज्या फॅमिली पासून आपयला, तुज्या फ्रेंडा पासून आपयला, तुज्या जायत्या वाड्याकारां पासून आपयला, तुज्या सिटी पासून आपयला, तुज्या अख्ख्या डायसीस पासून आपयला, तुज्या अख्ख्या इंडिया पासून आपयला. हें देवाचो उतार आसा. हें देवाचें. पळय समजून घे, देव ह्यो देव आसा आनी देवान तुमकां जर वेचला, देवान जर तुमकां आपल्या सांगाताक हाडला तर देव तुमच्या सांगाताक आसतलो. आमेन. आज मॅथ्यू कितलो वायट आसा हें देवान पळोवंक ना, जेजू क्रिस्तान तें पळोवंक ना. मॅथ्यू कितलो वायट आसा तो, तरी पासून मॅथ्यूवा सांगाताक बसलो. ते फ्रेंड कितले वायट आसा तें पळोवंक ना, तरी जेजू क्रिस्त ते फ्रेंडा सांगाताक मॅथ्यूवाच्या बसलो. हेचो अर्थ हें आसा, देव तुमच्यो वायट वस्तू पळयना ना तर देव तुमकां वायटांसून तयार करता बऱ्यो वस्तू उत्पन्न करूंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बऱ्यो वस्तू उत्पन्न करूंक. सो हांव आनी तूं बऱ्यो वस्तू उत्पन्न करूच्या पासत आसा. आमेन. सगळीं जाणां म्हणा, हांव आनी तूं बऱ्यो वस्तू उत्पन्न करूच्या पासत आसा. आमचे वरवीं बऱ्यो वस्तू उत्पन्न जातात, म्हजे वरवीं बऱ्यो वस्तू उत्पन्न जातात, म्हजे वरवीं बऱ्यो वस्तू उत्पन्न जातात. जेजू क्रिस्तान म्हटलें पयले स्वातेर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाडा. आमेन. आनी मागीर परतून म्हटलें तूं ह्या संवसाराचो उजवाड आहे. आमेन. सो पयलो तो म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आसा आनी म्हजे वरवीं तूं ह्या संवसाराचो उजवाड जाताय. जो जेजू क्रिस्ताक घेवन चलता तो ह्या संवसाराचो उजवाड जाता. पळयात, मॅथ्यू ह्यो कांयच नसलो. मॅथ्यू ह्यो एका मांडवेचेर बसून सगळें कितें तें वायट करतालो. पूण ज्या वेळार जेजू तेच्या जिवितान आयलो, आतां तेचें जिवीत वायट रावंक ना, पूण तेचें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. इम्पॉर्टंट ना तूं कितलो टायम देवा सांगाताक आसाय तो. इम्पॉर्टंट हें आसा तूं देवा सांगाताक कितलो टायम रावताय आनी कितले तेच्या पासून काम करताय तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळींच जाणां देवाची आसा, सगळींच जाणांका देव जावो, पूण भोव थोडीं जाणां आसात जी देवा पासत जियेतात. आमेन. सो तूं देवा पासत जियेता. पळयात, जर देवान त्या सगळ्या वायट कारान वचून मॅथ्यूवाक चूज केला जाल्यार थंय कितें म्हणटा तें पळयात. तेचे जे वेळार फारिजेवांनी पयलें आनी ते फारिजेव कितें म्हणटा, दंड वसूलकार आनी वायटा बरी तुजो गुरू जेवणाक बसता हें कितें.
फारिजेवांका दिसोंक ना, सादुकींका दिसोंक ना मॅथ्यू कोण आसलो तो, पूण जेजू क्रिस्ताक दिसलें मॅथ्यू कितें जावन आसलो तो. ह्योच मॅथ्यू रावंक ना, हेच मॅथ्यूवान आयज गॉस्पल बरयला आनी ह्योच मॅथ्यू आज आत्मीक रितीन आपल्या उतरां वरवीं जिवो आसा. आमेन. आपल्या उतरां वरवीं जिवो. आमी ज्या वेळार म्हणटा मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान हें, माथ्यूवाचें गॉस्पल सगळ्यान पयलें गॉस्पल जावन आसा नव्या करारांतलें. जर एक मांडवेर बसलेलो एक वायटावो मनीस जर जेजूचं लक्ष गेला आनी बदलला जाल्यार ताका कारण आसा, आनी तें कारण जावन आसलें तेचे वरवीं शुभ वर्तमान घेवचें. आमेन. आयज जर तुका देवान वायटा वरसून बऱ्या जाग्यार हाडला, जेजू क्रिस्त तुज्या लायफान एंटर जाला, जेजू क्रिस्त तुज्या लायफान येयला, तर 100% सजमात तुजे वरवीं कितें तरी फुडें व्हडलें जावचें आसा तें. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. आयचो दीस तुजे पासून ब्लेस आसा. हर एक वस्तून तूं ब्लेस आसा. हर एक वस्तूक तूं हात लायताय ती वस्तू ब्लेस आसा, कित्याक तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो. आमेन.